मेणकुरे पंचायत वाठारांत येवपी धुमाशे हो एक ल्हानसो गांव। ह्या गांवांतल्या शेतांतल्यान वचपाक पारंपारीक वाट आसा। हे वाटेचेर मदीं लागपी व्हाळाचेर सांकव बांदला, मात ह्या सांकवाची सद्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा। ह्या सांकवाची एके वटेनची धडा कोसळिल्ली आसा, जाल्यार दुसरे वटेनची धडा सद्या कोसळत आसा। गांवांतले लोक रात दीस हे वाटेवयल्यान यो वच करतात। धार्मीक म्हत्व आशिल्ले हे वाटेवयल्यान देवीची पालखी लेगीत काडटात, मात सद्या हो सांकव कमकुवत जाल्ल्यान तो मोडपाक पावला। हो सांकव केन्नाय मोडूंक शकता अशी भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो सांकव बांदल्यार 40 वर्सां जाल्यात, मात ताचे उपरांत ह्या सांकवाची देखभाल करपा कडेन कोणीच लक्ष दिल्लें ना। ताका लागून ह्या सांकवाची सद्या सामकी वायट स्थिती जाल्ली आसा। एखाद्रे वेळार हे वाटेवयल्यान वतना वायट अनर्थ घडपाची शक्यता लेगीत न्हयकारूं येना। ह्या सांकवाची बेगोबेग डागडुजी करप गरजेचें आसा, तशी लोकांची मागणी लेगीत आसा। आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत यंत्रणा ह्या सांकवा कडेन लक्ष दिवन ताची केन्ना डागडुजी करतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।